जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवाये नानी प्रायेन वाडलो जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवाये नानी प्रायेन वाडलो बाळका जेजू तेई मुझ्या मुगेच्या भावानो भयणीनो बाळका जेजूची वार्षिक परब परत आमच्या समकार आसा आनी हाका तयाराय जावन नोवेना आज जावन आमी आरंभ केल्यांत तुमकां येदोळूच कळीत आसतलें ह्या वार्षिक परबेचो विशय कसलो तो विशय कसलो विशय इतलें जायरातांनी परत दिलां हँडबिल्लांत पळोवना गे जेजू मानवाल्लो जालो जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो जेजू मानवाल्लो जालो जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो म्हळ्यार ह्या दिसांनी 9 दिसांनी आमी जेजूचें व्यक्तित्व हाचे विशयांत आमी नियाळ करतले हांव म्हाका बघता ह्या वर्साचो विशय कितें विन्सला ह्या फेस्ताक आमकां एक सवाल करता आनी प्रत्येक जावन आयचो विशय जेजू संपूर्ण आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक एक आदर्शाचें किर्ण कशें जालें सवाल जेजू आमी आराधन करचो मान करचो आल्तारीर पळोवचो इगर्जांनी आसचो केवल एक देवगी वा ताका अनुकरण करूंक आमकां वाट दाखोवंक एक व्यक्ती आराधनाचो देव मात्र घेतो वा आमी ताका अनुकरण ताचो पाटलाव करूंक आमकां आदर्श दिवचो तसलो एक व्यक्ती आमी आराधन करता मान करता ताका गितां स्तुती सगळें करता पूण ताचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आमी कितलें प्रयत्न करता ताच्या जिवितांतली थोडी लक्षणां आमच्या जिवितांत घालूंक आमी कितलें पेसाडटा कितलो वावर केला ह्या विशयांत आमची चिंता कसलें बहुशा ह्या आठवणेक हो फेस्ताचो विशय आमकां प्रेरण करता आनी हें खंडीत गरजेचें कित्याक जेजू देव तो सैमान पूण ह्या संवसारी तुजे आनी म्हजे बरी जावन जियेला कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक मानूनचें तसलें जिवीत कशें जिये जाय म्हणून ताच्याच जिविता मुखांतर ताणें आमकां शिकयलां आमी थंयसर हांगासर धांवची गरज ना ताका पळोवची गरज ना तो म्हणटा मुजे लागचें शिका मुजे लागचें शिका मुजे लागचें शिका म्हणचें तसलें धैर्य कोणाकच ना पूण ताचें थंय आसलें कित्याक तसलें एक संपूर्ण व्यक्तित्व ह्या संवसारांत तो जियेला ह्या फुडल्या दिसांनी ताचेर आठव करता आसतना एक समग्र रितीन आज जेजू आमकां कितें सांगता कसलें ताचें व्यक्तित्व आमी आमचें करून घेसय ह्या विशयांत एक मोठवी नदर ह्या वेळार आमी ह्या नियाळांत करया जेजूचे पाटलाव दर हजारांनी आसात प्रस्तावनांत आयकलें नास्तीक सैत जेजूच्या व्यक्तित्वाक मान गौरव दितात आनी ताका आपणाचो अभिमान पटयतात मीन्स केवळ क्रिस्तांव अक्रिस्तांव सैत जायते जण जेजूतान प्रेरीत जाल्ले आसात ताच्या काळार हजारांनी लोक ताचो पाटलाव करतलो हजारांनी लोक ताका आयकोंक आशेतलो हजारांनी लोक ताच्या सांगता जियोंक आशेतलो तर कसलें तें व्यक्तित्व आज आमी जेजूचो पाटलाव करता कित्याक आज तो आमचे खातीर खुर्सार मेला आमचो सोडवणदार तो आमचो देव हे आमी वळखून घेता मानून घेता कित्याक एक देवाचें स्थान आमी दिता त्या देखून ताचो पाटलाव करता पूण त्या काळार तशें नासलें जेजू एक व्यक्ती
सुतारेचो पूतो नजरेंतांत तो वाडुल्लो आमच्या बरी सस्सो ताच्या विशयान नक्की कोणाकच कळीत नासलें कोण म्हणटालो तो प्रवादी एकलो वा कोण म्हणटालो तो एक मेस्साया आनी कितें बरो करचो तसलो आसर्यांगार आनी थोडे अपवादी करताले जाल्यार हजारांनी लोक ताणें 5,000 लोकांक वाडले म्हण आमी बायबलान पळयता 5,000 खाली थंय दादले मात्र आसले स्त्रियो आनी भुरगीं म्हणटना आनी कितलें कसलें तें व्यक्तित्व कित्याक जेजू लोकांक आपणा थंय आकर्शीत करतलो पयल्या सुवातेर ताचें व्यक्तित्व सीधा म्हळ्यार कळटा न्ही तांचो भायर भितर ना भितर एक भायर आनी एक आमी तुळवेन घाले म्हणटा बायड मगा बंजड दगा बायड मगा बंजड दगा तसलें व्यक्तित्व न्ही कितें तो सांगतलो तें तो जियेतलो कितें तो जियेतलो तें तो सांगतलो ता देखून ताणें सांगलें हळे शिकोनदार आसात तांणी सांगलें मात्र ऐका तें कितें करता तें करनाकात पूण तो कितें सांगतलो तें जियेतलो आनी कितें जियेतलो तें सांगतलो आनी हें ताचें व्यक्तित्व सीधा व्यक्तित्व कपटी न्ही बानावटी न्ही पोकोळ न्ही ताका कितें आसा तें सीधा सांगतलो तोंडा पळोवन उलोवचें लोकां मोगाळ जावचे खातीर उलोवचें तें पर कांयच नासलें कितें तें सत तें सत कितें तें न्ही असलें एक व्यक्तित्व ताचें आसलें बाणावटी तोंड नासलें पोकोळपण नासलें लोकांच्या देखी खातीर म्हणून कांयच नासलें तें कितें करूंक आसा कितें सांगूंक आसा तें सीधा सांगतलो तांचो कोणाकच ताका कसलीच मुलाज नासली कसलीच मुलाज ता देखून ताचें उतर अधिकार म्हणटाले लोक अधिकार आसून तो उलयतलो ताच्या उतराक भर्म आसलो ताच्या उतराक अधिकार आसलो आनी त्या खातीर ताका पळोवंक ताका आयकूंक जायतो लोक येतालो एक घडी बरं आमचें जिवीत पळया कशें आहा तें आमचें जिवीत आजकाल आमी शो करचो इल्लो चड आमचे लागीं कितें ना तें आसा म्हणून दाखोवंक आमी मस्त सर्कस करता आमची काजारां सोबना पळया कितलींची काजारां लोन काडन रीण काडन करची आसात आनी उपरांत जिवीतभर तें लोन फारीक करूंकच जाता कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमचें जिवीत तें आमच्या तृप्ते खातीर न्ही आमच्या संतृप्ते खातीर न्ही बगार लोकांक मानवचे खातीर लोकांच्या देखी खातीर तो कितें म्हणटा ती कितें म्हणटा ता देखून जेजू आमकां म्हणटा तसली गरज ना लोकां मोगाळ जावचे खातीर बाणावटी आनी कापटी जिवीत जियोवन तुका थोड्या घडयेक संतोष मेळोवंक पुरो थोड्या घडयेक तुज्या विशयान तितली होगळीक विचारूंक पुरो पूण तुका तृप्ती दिवंक शकता तुका तृप्ती तुका मेळटा बिलकुल मेळना शाश्वीत खंयचेय ना थंयसर तात्कालीक 4 जाणांनी तुका पळयलें इल्लें होगळशिलें खुशी जाली पाटिंगार आयल्या प्राणिरास पोनू बेजार आय त्या देखून आमचें जिवीत जायते फावटी बेळशेल्लें जिवीत आळणी जाल्लें जिवीत थंयसर संतोष ना निराश पोवन केदाळा पळयल्यार खाली लोकां खातीर आसतना मात्र इल्लें हासचें भितर पुराय पोकोळ पूण जेजू आमकां म्हणटा पोकोळ्याची गरज ना तुवें कोणाक मानव जाय देवाक मात्र गुपीत रितीन जावं दी तुजें मागणें जावं दी तुजें दान धर्म जावं दी तुजी बरी कामां लोकांक दाखोवचे खातीर ना बगार देवाक मानवचें तसलें केल्यार पुरो देव गुपीत रितीन कितें करताय तें तो पळयता ताका तुवें मानवल्यार ताका तुवें मेसवयल्यार पुरो लोकांक न्ही हें ताचें जिवीत भोवशा आज आमकां गरजेचें हें ताचें आदर्श तो कितें आमकां दिता तें आज आमकां गरजेचें भोवशा दिसांनी हें इल्लें चड चिंताप घेवन आमचे थंय आसली पोकोळाई बानावटपण हें सगळें खाण उडयल्यार इल्लें बरें म्हूण म्हाका भोगता दुसऱ्यान जेजू ताचें
तो सगळ्यांक स्वीकार करतलो. मनशांक तांचो फोवो तो गौरव तो दितलो. हर एकल्यांक तो स्वीकार करतलो. जेजूच्या काळार जायते दुबळे आसले. जायत्यो स्त्रियो विधवी दुबळे लोक तांचो सुकागर पातकी आनी हे सगळें तांचें जिवीत एकदम बेजाराचें बिरमोतीचें. तांकां मनजाती प्रास कीळ रितीन तवळची समाज देखतली. आनी प्रत्येक जावन तांचे वयर पयलेंत थंयसर दुबळेकाय आसा, समाजांतून पयस करचें इनकाणपरां आसा, हें सगळें आसा. ताचे वयर धर्माचें वचन. धर्म तो हर एकल्यांक देव हर एकल्यांक मोगासो जाय आसलो, काकूळ दिवचो तसलो जावंक जाय आसलो. पूण धार्मिकांनी शिकोनदारांनी आनी मंथनाच्या व्हडल्या मनशांनी फुडाऱ्यांनी तांणी दासली देवाचे उपादेश मस्त रितीन सैशा वयर करन धर्म आनी देवाक एक जडाय एक वजन जावन केल्लें. ताका देखून तांकां दुसरो खंयचोय आदार नासलो, देव मात्र एक आदार आसलो. देवार थंय भरवोसो आनी काकूळ ती तांणी खाण गेल्ली. आनी अशें लोक कितें म्हणटलो, आमचें हाना बरप हें, आमी पातकी आमी सासणाच्या केस्ताक वेचें, त्या देखून आमी कशें जियेल्यार जाता, कसलें जिवी जाता आमकां तसलें व्हडलें जिवी जाय म्हणना. त्या देखून ती तसल्या एका चिंतपांत एका रितीच्या अंतस करून तांकां करगयतलें. आमी ससनाच्या केस्ताक वचोंक आसचें मनशां. त्या देखून तसलें एक निरासपणाचें जिवीत तांचें जावन आसलें. निरासपणाच्या चिंतपांत कितें जाता, तांकां पिडा ग्रास दिता आनी पिडा निरासपण बेजाराय देदेसपरपण असल्या चिंतपांत तीं जियेतलीं. तांकां समाजांत कसलेंच हक्क नासलें, न्याय विचारचें तसलें हक्क नासलें, सिनोगोगा भितर तांणी देवाक आराधन करचें तसलें हक्क नासलें, समाजाच्या लोकां मदें बसूंचें तसलें हक्क नासलें, समाजांतून पयस आसलीं. आनी तसल्यांक जेजू आदर्श जाता, तसल्यांक जेजू एक प्रेरण जाता. जेजू मध्यम वर्गांतलो जाल्यार तो सर्वां सांगता भरसता. ताचे थंय भेदभाव नासलो, ताचे थंय ग्रेस्त मनीस दुबळीक म्हणून तसलो तफावत बिलकुल नासलो. तो पातकी वो बरो मनीस गी नितीवंत गी सत्यवंत गी हें तो बिलकुल पळयनासलो. ताणें पळयलें हर एकल्या थंय एका व्यक्तीक एका मनशाक देवाचो पूत वो देवाचें दूह हें म्हणून ताणें पळयल्लें. इजाया प्रवाद्या मुखांतर जेजू देव म्हणटा थंयसर 40 आनी 3 अध्यायांत, तुमी म्हाका अमूल्य म्हज्या दोळ्या मुखार तुमी एक अमूल्य म्हाका, हांव तुमकां हर एकल्यांक तुमकां गौरव दिता. हें देवाचें चिंताप, हें चिंताप तो ताच्या जिविता मुखांतर तो लोकां मुखार दवरता. त्या देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सांपावलोन कोलोसेकारां बरोवन सांगचें तें अदृश्य देवाचें सदृश्य रूप. तो दोळ्यांक दिसनासलो देव, पूण ताची कालेत कितें, ताची लक्षणां कितें तें त्या जेजू थंय लोकांनी पळयलें. त्या देखून लोक ताका लागीं करतलो, ताचें उतर आयकूंक आशेतलो, कित्याक ताचे थंय भरवसो आसलो. तो केन्नाय कोणाक केंडी नासलो, कोणाक आपणाच्या अधिकाराच्या ताळ्यान तो उलयनासलो. तो एक सेलिब्रिटी जावन आसलो जाल्यार तो हर एकल्यांक लागीं करता. भुरगीं जावन दी तांकां आपयता, तांकां पटलून धरतलो, विधवींक तांकां तो बुजोवन दितलो आनी दुबळ्यांक तांकां भियेनाकात, देव आसा तुमचे सांगता तो सांगतलो. आनी हें सगळें ताचें शिकोवन सिंपल सरळ व्हडलें कांय नासलें थंयसर, व्हडली थियोलॉजी नासली, सादी उतरां आनी सादें तांच्या मदलींच थोडें उदाहरण काण घेवन त्यो आमी ओपारी पळयता. साद्या लोकां खातीर साद्या रितीन एक सादो व्यक्ती जावन तांच्या मदें भरसता आनी अशें लोकांक ताचे थंय आकर्शीत करता. आनी ताका पळयल्लेंच ताची उतरां आयकता आसतनाच तांकां भरवसो उदेतलो आनी तांची पिडा नपयस जातली. ताका आपडल्यार पुरो तांकां ती गूण जातली. असलें एक व्यक्तित्व ताचें जावन आसलें. मनशांक तांचो गौरव ताणें दिलो. थंयसर भेदभाव नासलो, कसलोच तफावत नासलो. आज आमकां जेजू हेंच सांगता. आज म्हजें जिवीत कशें आसा? ग्रेस्त आयल्यार खुशी जाता, दुबळें आयल्यार तांकां तात्सार. आज आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबां आमच्या घरांत वावर करतात, घरचें काम करची
तांकां आमी कशें पळयता जायते फावटी फेस्ता परबेक आमी तांकां वस्तूर दिता लुगार कसले वस्तूर 2 बुतां गेल्लीं शर्टां सूत 1-2 सूत गेली कांय ना बाय एक फावटी मात्र हांवें घाल्लें हें तुका बरें दिसता आमच्या भुरग्यांक बरेंच वचून हाडून येता पूण तांकां कित्याक म्हणल्यार ती दुबळीं तांकां हें चलता 2 बुतां घाल्यार शिवून घालतलीं दिवं नजो म्हूण सांगना दिजे पूण केदाळा आमच्या भुरग्यांक आमी नवे वस्तूर खाण घेवन दितना आमच्या घरांत सगळे वर्स आमचे खातीर काम करतल्यांक एक बरें वस्तूर हाडून दिल्यार भोवशा सरकारांत चड संतोश आसता हें जेजू शिकयता ताणें बिलकूल तफावत केल्लो ना तफावत पूण आज आमच्या समाजांत हें चड आनी चड आज ग्रेस्त आनी दुबळीं हांच्या मदें तफावत कितलो आसा आमच्या समाजांत आसा आमी क्रिस्त ताका आराधन करता ताचें उतर आयकता नियाळ करता रेती घेता पूण आमचे मदें हो तफावत आसाच आमचे थंय हो तफावत जायते रितीन आमी करता पूण जेजूचें व्यक्तित्व अशें करूंक आमकां बिलकूल सोडिना जर तर ताचें व्यक्तित्व आमकां प्रेरीत करता तर भोवशा आज हांव म्हज्या घरांत आसलेल्यांक म्हज्या शेजारा आसलेल्यांक तफावत करून हर एकल्यांक तांचो गौरव तांचो मान हांव दितां तांकां हांव बिल्लो लायना तो पातकी तो घातकी तो तसलो तो हसलो ताणें तशें केलां अशें केलां ताका आमी पयस दवरया असलें बिलकूल आसचें ना कित्याक जर तर क्रिस्ताच्या स्पिरितान आमी जिवंक फुडें सरता तर आनी तिसऱ्यान जेजून हाडिल्ली एक क्रांती कितें म्हळ्यार ताच्या व्यक्तित्वा मुखांतर देवाची वळख तोळ पर्यंत देव कुपा मदलो मोळबांनी लिपुल्लो खंयी पयस असो आनी तो पातक्याक आनी ताच्या पातकांक कांटाळटा आनी हांकां व्हरून केस्तीक लोटून घालता असले भिरांकूळ चिंताप देवा विशयांत आसलें पूण हें सगळें तो खाण उडयता एक नवेंच चिंताप देव म्हळ्यार खंय मोळबा फाटल्यान लिपोवन आसलेलो न्ही तो लागशी आसलो तो आमचे सांगता एक संबंध जोडूंक आशेवचो व्यक्ती एक सकत न्ही ती सकत वय तो सकत पण व्यक्ती ते एक भावनात्मक संबंध हांव तुजो तूं मुजें तूं मुजो अशें म्हणचो तो देव म्हणून तो परगट सांगता त्या पुरबाचे आमच्या बापा मागणें तें काळजांत तावन आयलेलें मागणें बापा सर्गींच्या तवळ पर्यंत देवाक बाप म्हणून उलो मारचें आसलें धैर्य कोणाकच नातलें पयले फावटी तो धैर्य घेता आनी म्हजो बाप म्हणटा तसलो संबंध आनी देवा थंय ताका व्हरतो संबंध ताचें जिवीतच देवाचो संपर्क देव म्हज्या सांगत आसा म्हज्या लागीं आसा त्या देखून आमी वांजेलांत वाचता मस्तू कडेन तो सगळी रात देवा लागीं उलयतलो मागणें म्हळ्यार कोणेंगी बरयल्लीं ती सुत्रां कितें आसात ते मात्र तोंडान तोंडपाड सांगचें न्ही बगार देव मागणें म्हळ्यार देवा लागीं एक संबंध एक साळावळ एक इश्टागत कितली चड इश्टागत कितली चड ही साळावळ तितलो चड आमचो भावार्थ म्हणून तो दाखोवन दिता देव केवल सिनोगोगांनी इगर्जेंत आल्तारी मुखार वा थोड्याच वेळाक सीमीत न्ही बगार जिविताच्या हर एका घडयेक तो प्रस्तुत आनी ताका आमी सदांच उलो मारूंक जाय आनी तसो सांगतपण भोगी जाय म्हणून तो दाखोवन दिता त्या देखून तो कसलीं कामां करता आसतना देवाक अर्गां दितलो जावं इगर्ज सिनोगोगांत मात्र न्ही लोकांक शिकोवनासलो गुड्या दोंगरार रावूनय तो देवाक उलो मारूंक शकतालो आनी ताचें हजरपण लोकांक दिवंक तो शकतालो अशें ह्या दिशेनी आमी इल्लेशें चिंता पाटयचे आज आमी देवासांव आसा आमचें तें देवासांव आसा पूण देवासांव एक पितीसपण जाला आमच्या देवासांवांत आध्यात्मिकता ना म्हणजे आमचे ते मागणी आसत मस्त मागणी म्हणटा थोडे फावटी मस्त मागणी म्हणटा मस्त फावटी आमी आराधना घेता मस्त फावटी रेतीरे घेता पूण देवा थंय तो संबंध जोडूंक आमी सरवाले देवा थंय संबंध जोडूंक देवा थंय ती सळावळ आपणावंक आमी सरवल्या त्या देखून आमच्या जिविताची काल्लेत बदलना केन्ना देवा थंय आमी संबंध दवरता देवा थंय एक सळावळ दवरता
तळ आमच्या जिविताची खालेत बदलता. आमचे कितें उणें आपोवन आसा, आमचो कितें उण आसा, देवाक मेसवोनचें न्हय असलें कितें आसा तें आमी खांड उडयता. कित्याक म्हळ्यार संबंदांत सळावळांत थंयसर मोग आसता. जर तर एका कुटुंबांत भुरग्यांक आवय बापाचो भरपूर मोग मेळटा, थंयसर एक बरो सांगातपण आसता, थंयसर बरें एक वातावरण मोगाचें एकामेकाक समजोवचें तसलें वातावरण आसता, तस जाल्यार कुटुंबांतलीं भुरगीं आवय बापायक धक्को दिनात. कॉलेजींत भुरगीं उरलीं म्हणटात आमी आज फिल्माक या, बरें एक मुवी आयल्या या म्हणल्यार ती वचूंक बिलकुल आयकनात. एखाद्या वेळा ताच्या फ्रेंड्साच्या वत्त्याक लागून गेल्यार थिएटरान तांकां ते मुवी पळयल्या बरी जायना, खांत येता. हांवें म्हज्या पप्पा मम्मीक सांगूंक ना, हांवें तांकां सांगनासतना आयल्या. घरा आयिल्ल्यानंत पयलें कितें करतात, वचून मम्मी कडेन मम्मी आय एम सॉरी, हांवें सांगनासतना मुवी गेल्या. तिणें विचारूं ना, ताणें सांगूंक ना, पूण तें सोडिना तांकां. कित्याक मोग सळावळ इश्टागत. जर तर देवा थंय असो संबंध सळावळ आनी इश्टागत आसल्यार आमी एक पोटी केल्लें पाताक आनीक पोटी करूंक 4 पोटी चिंताव आसतलें. पूण आज तशें घडना. कित्याक म्हळ्यार देवासांव आसा तें एक पितीसपणा रितीन आसा. पूण ह्या आमच्या देवासपणांत आमच्या आत्मिकता अध्यात्मिकता आमी वाडोवंक ना. ताचे थंय आमी इश्टागत, ताचे थंय आमी सळावळ संबंद जोडूंक ना. संबंद नातिल्ले, सळावळ नातिल्ले आमच्या देवासांव तें व्यर्थ, एक पितीसपण आनी वेळाचो व्यर्थ मात्र. पूण जेजू म्हणटा देवा लागीं संबंद जोडा. तो मळबा फाटल्यान आसचो तो व्यक्ती न्हय, बगार संबंद जोडूंक आसचो व्यक्ती. पन्नासोल्यांत आमी पळयता तूं म्हजी परजा, हांव तुमचो देव. आनी असं जाल्यार संबंदाक तो आज ताच्या व्यक्तित्व मुखांतर, ताच्या शिकोवण्या मुखांतर आज आमकां आपोवणें दिता. तर म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, जायत्या लोकांक देवान जेजू आकर्शीत करता. आमच्या देशाक स्वातंत्र्य दिल्लो महात्मा गांधी ताच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो भक्त जावन आसलो. जेजूच्या शिकोवणेंत प्रेरीत जावन भोवशा पयले फावटी सगळ्या संवसाराच्या चरित्रेंत एका क्रिस्तांव न्हय आसल्या ह्या गांवाक थंयसर एक क्रिस्तांव न्हय आसलो मुखेली क्रिस्ताची तत्वां आपणावन स्वातंत्र्य दिल्लें घडी दुसरें खंय ना. उरल्या पुराक जेजूक आपणाचो देव म्हूण मानच्या त्या गांवांनी गुळे नाळी आनी रक्तपात करून स्वातंत्र्य मेळ्ळां. तर जेजूची शिकवण पाळून ताणें आमकां स्वातंत्र्य दिलां आनी ह्या मुखांतर संवसाराक ताणें दाखोवन दिलां. जेजूचें व्यक्तित्व आनी शिकवण ती प्रस्तुत सकाळीक आमच्या आधुनीक संवसारान सयत पाळूंक योग्य म्हूण ताणें आमकां दाखोवन दिलां. विवेकानंदा आनी एकलो धार्मीक फुडारी जेजूचो परम भक्त जावन आसलो. जर तर जेजूच्या काळार हांव आसलो जाल्यार म्हज्या काळजाच्या रक्तान ताचे पांय हांव धुतो आसलो म्हणून तो उसारता. कित्याक तसलो एक महान आदर्श व्यक्ती तो. आज आमी हो व्यक्ती, हो आदर्श व्यक्ती आमकां प्रेरीत करता गे म्हळ्यार सवाल आमी विचारूंक जाय. जायते मॉडेल्स आसात, जायत्यांक आमी अनुकरण करता. पूण हांगासर आसा हो जेजू. ताका व्हडले व्हडले सेलिब्रेट, विराट कोहली तो ताचे फॅन्स मस्त आसात, तसो व्हडलो पोस्टर घालतात रुमांत. पूण त्या विराट कोहलीक मेळोवंक जायना, ताका पळोवंक कश्ट. पूण हो आमचो मॉडेल, हो आमचो आदर्श व्यक्ती, ताका सोदून खंयसरी वचोंक जाय म्हणना. आमच्या काळजाचें दार उक्तें करन थंयसर आमच्या काळजांत एक कॅमेरा दवरून तसो फोटो काडल्यार तो फोटो थंयसर उरता. ताका आमी आमच्या लागींच दवरूंक शकता. कित्याक तो न्हयच केवल एक व्यक्ती, तो देव. आनी आज आमिसाच्या बलिदानांत तो एक देव सांगता आमकां प्रेरीत करचो एक व्यक्ती जावन ह्या उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येता आसतना ताका आमी स्विकार करता आसतना आमचें जावन दे कस मागणें. शिकय सोम्या म्हाका शिकय, तुजे बरी जावंक म्हाका शिकय. शिकय म्हाका सोम्या शिकय, तुजे बरी एक नितळ निर्मळ आयबनातलें जिवीत जिवंक म्हाका शिकय. शिकय सोम्या म्हाका शिकय, तफावत करूंक न्हय, हर एकल्यांक म्हजो भाव आनी म्हजी भयण म्हूण स्विकार करूंक म्हाका शिकय. आनी शिकय म्हाका सोम्या शिकय तुजे बरी, तुज्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं तो एक संबंद आनी सळावळ जोडूंक म्हाका शिकय म्हणून आमी मागणें केलें. आनी तें खऱ्या प्रामाणीकपणान केलें तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत बदलावन जावच्यांच कांयच दुबाव ना असलें देणे ही कृपा आमकां लाभून दी म्हूण मागया. जेजू जल्मालो जालो मनवालो,
जाणवा येना आनी प्रायेन वाडलो जेजू जल्मालो